साकवाळे वीज खात्याच्या कार्यालयाक उजो लागून 2 लाखांची मालमत्ता लासून काबार। थळाव्या लोकांनी उजो लागिल्लो पळयल्या उपरांत बोवाळ पडलो। फायर ब्रिगेडीक पळयता म्हणसर बरोच उजो लागिल्लो। फायर ब्रिगेडीन उजो पालयलो आणि सुमार 3 लाखांची मालमत्ता साल्वार केली। म्हाका आमच्या स्टाफान फोन केलो की सकाळ पंचायत आमच्या सेक्शन ऑफिसार थिंगा उजो लागला म्हणून। रोखडें फायर ब्रिगेडाक कॉन्टेक्ट केलें आनी तांकां सांगलें मातशें पंचायती कडेन पाव म्हणून। तेच्या फाटल्यान हांवूय पावलो। फायर ब्रिगेडान सगळो उजो बीन पालोवन गेले ते। मागीर आमी मातशे रावले एक 10 मिनटां पळोवपाक तरी मातसो बारीक बारीक उजो आसलो खंय। मागीर आमी लोकांचे शेजारी कडच्यान उदीक घेवन आमी पालयलो थोडो। की सांकवार इलेक्ट्रिसिटी ऑफिसाक उजो पेटला। इमिजिएटली आमी थंय गेल्या उपरांत कळ्ळें की भितर सगळे काबार जाल्ले, वाशे नळे बीन फुटून सकयल पडलेले आनी अशें अंदाज लायल्या जाल्यार अशें कळटा की ते कॉल 5 वरां पयलीं उजो पेटलेलो आनी थंय कोण नासले इन्फॉर्म शेजाऱ्यान कोणी इन्फॉर्म केला तेन्ना आमकां कळ्ळें आनी आमी एक्सटिंग्वीश केलें। कुशीक पंचायत हे आसले आनी रेजिडेंट आसले आनी टोटल लॉस आमी एप्रॉक्स 2 लाख दाखयला आनी सेव मोर दॅन 3 लाख। प्लास्टिक वापरा आड संदेश दिवपी बीट प्लास्टिक पोल्युशन ही पर्यावरण रक्षणाची कार्यावळ गोवा स्टेट काउन्सिल ऑफ सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी पणजे घडोवन हाडली। कार्यावळीक गोवन पेपर आनी फोमेंतो मिडियाचो तेंको। लेट्स से नो टू प्लास्टिक ही संकल्पना घेवन केल्ल्या कार्यावळीक CCP आनी स्टार हंटर्सांनी वांटो घेतलो। लोकांनी प्लास्टिक वापराची संवय कमी करची म्हण कार्यावळीत उलो मारलो। Cities around the world generate thousands of tons of plastic garbage. This in turn finds its way into landfills and water bodies, contaminating groundwater and polluting the environment. As corporator of this area, I have personally supervised cleaning of drains, and I have seen for myself the amount of plastic garbage that is generated on a daily basis. It is really disheartening that an educated person throws garbage on the roadside to be picked up by an uneducated person. I request all of you to please come forward and join hands with us to stop plastic. कापडाची पिशवी किंवा कागदाची पिशवी किंवा ह्या पिशव्या परत परत वापरता येतात त्या पिशव्या वापरा आणि प्लास्टिक वापरू नका एवढा एक मेसेज संदेश घेऊन आम्ही आलोय। प्रत्येकान प्लास्टिकाचो यूज कमीत कमी जावचो। आपल्या हातान मार्केटान येता आसतना आपली कापडाची पिशवी किंवा दुसरी कसली पिशवी घेऊन येवची आणि प्लास्टिक वापरचें न्ही। कारण प्लास्टिक बंद करीत जाल्यार आमकां खूब फुडल्या जनरेशनाक त्याच्या फुडल्या जनरेशनाक फायदो जातलो। शेनवारा कोलवा दर्यांत पाय दवरपा सारखे नाशिल्ले। काळो गोबर थंयचे लोक सांगतात त्या प्रमाण आदल्या दिसा पावस पडला तेन्ना शेक आनी हॉटेलवाल्यांची सिवेज दर्यांत पावल्या। तशेंच मडगांवां थोड्यांच्या घरांनी जाल्यार थोड्यांच्या शॉपांनी उदक घुसलें। कोण पंचायतीक जाल्यार कोण नगरपालिकेक दोश दिता। पयले फावट एश करून उदक वयता हांव पयले पाटी चोयला पूण हांव केन्ना येयला जायत पाटी कोलवा पूण हे भाशेन उदक केन्ना चोवना आज फर्स्ट टायम चोयलें। उदका चोयत जाल्यार आनी उदकाक कुसतले मरे मनीस पडत जाल्यार मेळटाय नाका तें दोयरी आसून इफेक्ट नुस्त्या देखून इफेक्ट नुस्त्या देखून म्हाका दिसना उरो दिसमे उदकाची चोया। बरी आमगे कोलवा बीच म्हणटाय सायक सुंदर सगळ्या फेमस आहा आनी हे हांडी चोयत जाल्यार उदक चोयत जाल्यार आनी कोलवा बिचार येवपा ना लोकांक। हे उदक कितें रे सगळीं हॉटेलां बुरशीपण कोन्न कोलवा 5 वर सरपंचान थोडें एक्शन घेवपा जाय। सो हांव सांगत मू तें हें दवरपा न्हू। जेन्ना हांव सकाळीं कोलवा वॉकिंगा म्हणून येयलो हें पळोवपाक गेले जाल्यार हांव समजलो सायक्लोन बी जाला काय म्हणून। पयल्या कितें चिखलाचें उदक पोल्युशन काय कितें सुटलां तें कांय खबर ना। हेल्थाक लोकांक म्हाका दिसता दर्यार कोण न्हाता पळय तांकां सुद्दां हेल्था प्रॉब्लम जातले आनी हे पळोवन ट्युरिस्ट तरी येतले गोंयांत
गव्हर्मेंट कितें एक्शन घेना हांव नको हें पळयलें जाल्यार गव्हर्मेंटान हें एक्शन घेवपा जाय कित्याक लोकांचें बरें चिंततालें गव्हर्मेंटान हें पळोवन रोखडेंच एक्शन घेवन कितें तरी तेजें डिसिजन घेवपा जाय आनी अशें पळयल्यार म्हाका दिसता गोंयांत ट्युरिस्ट आनी वाडपाना आयज हांव सकाळ फुडें जेन्ना दर्यार येयलो पळय गोवा आयज सकाळीं हांव जेन्ना दर्यार वॉकिंगाक येयलो पळय तेन्ना हें पळयल्यार म्हाका अशें दिसता हें खंयच्या फॅक्ट्रीचें काय कसलें कार्बन पोल्युशन काय संडासा पायपां सोडल्या डायरेक्ट सिरवेज लायन सोडल्या कांयच जाणा वास घेवपाचो ना ट्युरिस्ट बाबडे येता खंयच्यान परते वयता आनी आमी गोंयकार जावन हें पळोवपा परस कसली कामां दुर्दशा गोंयची सुंदरकाय म्हणटा ती खंय जाता मडगांवां थोड्यांच्या घरांनी जाल्यार थोड्यांच्या शॉपांनी उदक घुसलें कोण पंचायतीक जाल्यार कोण नगरपालिकेक दोश दिता मेळ्ळ्या त्या माहिती प्रमाणे नगरपालिकेचें खंय प्री मान्सून कामूच जाल्लें ना प्रुडंटा खातीर सावीव डायस. घेऊया एक कमर्शियल ब्रेक.